कोणा खातीर चल्लें काम? ही एक्चुअली शिफ्टिंग आसा. हांगा 2 प्लॉट आसा. एक पांचशे CPPचो आसा आनी एक बिल्डराचो आसा. सो हे परमिशन खूब पयलीं दिल्लें शिफ्ट करपाक. सो त्या हो आवाज सबस्टेशना वयलो. लायट ना, खाते फोन काडिना म्हूण लोक एकठांय जावन सबस्टेशनार पावले. लोकांक पयलीं दिसलें पावसाक लागून ना जाल्यार मेंटेनन्साचो शटडावन म्हूण, मात चल्ला तो प्रकार भलतोच. ह्या काळखान हो ए कितें सांगता ते पळयात. सगळे कर्म बिल्डराच्या भरीक. कसलो टावर? कोणा खातीर तेच्या कॉम्प्लेक्सा खातीर चालू आहा? अशें दिसता न्ही तूं हांगा ड्युटेर आहा. यू हॅव टू नो वॉट इज हॅपनिंग. इट इज इन युअर एरिया. सो ऑफकोर्स यू हॅव टू गिव द डिटेल्स. तालिगांव आमी सबस्टेशनाक फोन मारत तो वेगळे आन्सर सांगता. बांबोळे फोन मारत तो वेगळे सांगता. Nobody knows anything about tower shifting. Everybody is saying it is only. पाशेस पेड्डेर जाल्ल्या निमाणे लोकांनी राती एकठांय जावन सबस्टेशनार घेराव घालो. लोक चाळवालो. घरांनी भुरगीं, जाणटी, दुयेंती धरून सगळ्यांक नाकाशेवट. Who is doing the tower shifting? Who is doing the tower shifting? Department is doing it or some private agency is doing it? No contractor. Who is the contractor though? सुत्रां सांगता ते प्रमाण बिल्डरान प्लॉट विकत घेवन प्रोजेक्टाचे बुकींग सुरू केला. मात हाय टेन्शन लायन खंय ह्या प्लांटांतल्यान वता म्हूण ह्या बिल्डरान लायटीच्या खात्याक हो हाय टेन्शन टावर शिफ्ट करपाक लायलो. शटडावनाची नोटीस सकाळी 6 ते सांजे 6 मेरेन आशिल्ली. मात काम दुसरे दीस फांतोडेर 4 मेरेन चल्ले. वीज मंत्री पांडुरंग मडकयकाराच्या घराकडच्यान 1 किलोमिटराचेर. सबंद तिसवाडी जेन्ना काळखान आशिल्ली तेन्ना ताचो बंगलो कसो लायटीन लखलखतालो ते कांय जाणांनी सोशल मिडियार घाले. मडकयकार सध्या मुंबय आसा. आमी ताचे कडेन फोनार उलयले. जे कितें जालां ते बद्दल ताणें खेद उक्तायला. ताणें आपल्या 2 ऑफिसरांक हाका लागून जबाबदार धरला. एक आमी पयलो सेट डावन तो सकाळचे 6 ते सांजचे 6 पर्यंत सेट डावन टायमींग दिल्लो. मागीर 110 kV ची लायन ती आमकां सर्विसिंग करपाची आशिल्ली. आनी ती जी लायन येता ती फोंडेच्यान येता. आतां ते काम जे आहा मेजर काम ते व्हडले 110 kV म्हणल्यार व्हडली लायन ती. आनी ते आमी आउटसोर्स केल्ले बेंगलोरचे एका पार्टीक. जालें कितें तें काम चालू आसतनाच मदींच सांजचो पावस पडलो. आनी पावस पडल्या कारणान ते मातशे लोकांक अडचण जाली काम करपाक. आनीक जवळ जवळ 70 लोक काम करताले. मागीर म्हाका काळोख पडल्या कारणान ते मातशें डिले जालें. आनी एकदां लायन ती देंवयल्ली आसली ती परत हें रिस्टोर करता म्हणल्यार टायम गेलो. पूण अशी जी मिस्टेक जाला ती मिस्टेक परत जावचे ना ह्या खातीर आमी आतां काळजी घेतले. हाचे फाटभुंयेर काँग्रेसीन चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियराक घेराव घालो. तो म्हणटा बिल्डरांनी हाय टेन्शन वायर शिफ्ट करपाक पयशे भरिल्ले. मात पार्टेक काम करूंक घेवंक टायम लागलो. CCPनय खात्याक हाय टेन्शन वायर शिफ्ट करपाक सांगिल्ली. मात तांच्या कडल्यान 1 पैसो घेतिल्लो ना. This government had given approval because the beneficiary would be CPP also, and the entire cost of shifting this line would be borne by Mangalam. But then, so accordingly, when the approval was given about 2 years back, after some time the work started, and there were some 7 monorails which had to be fitted, and those all 7 monorails were installed by Mangalam itself. So, and the lines were supposed to be made free for them as well as for the corporation of City of Bangalore. Now, did CCP ever make an application? did they make an application? No. What did CCP ever make an application? Did CCP ever request you to do anything? Your order. You are saying public was aware. Mr. Reddy, you are not at least एक बिल्डर आपल्या जाग्यार कन्स्ट्रक्शन करपाक अवेलेबिलिटी मेळची म्हणून लायन हे बदलता. हाय टेन्शन केव्हीए कितें ती आणि ती लायन बदलपाक तुम्ही गोयच्या सगळ्या लोकांक रातचे काळखान दवरता. Shifting work they could not complete within that announced time 8 AM to 8 PM. That delayed a lot because of rains and other things. Then it became dark. In the dark they could not take the conductor above.
The towers are 20 meters high. So that went on till late midnight because there won't be load problem. या सगळ्या गजाली वेल्यान दोन प्रश्न उपरासतात. हाय टेन्शन लायन वता त्या प्लॉटान बिल्डिंग बांदूंक कशी परवानगी दिली आनी दिली जाल्यार ही लायन शिफ्ट करतना जाय तशें प्लॅनिंग कित्याक जालें ना. इतल्या मजगती वास्को बायणाय हेच हाल. थंयूय लोकांनी बायणा इलेक्ट्रिसिटी स्टाफाक घेराव घालो. जमाव पळोवन निमाणे पुलीस फोर्स घालचो पडलो. लायट ना ती नाच ते निमतान खात्यांतल्यो स्टाफाच्यो भानगडी भायर सरल्यो. ऑफिसाचो स्टाफ सोमारची अटेंडन्स आयताराच लावन मेकळो. आदमी लोक घ्या बोल ना. आज सकाळच्यान मेंटेनन्स केला आसा तरी आता वायर कट जाला लायट जाला. बायणाचे सगळे लोक हांगा जमल्या. हांगा डिपार्टमेंटाचे लोक आसा फोन उबारना तांकां विचारल्यार आतां हे असो वो आसा तो ड्युटी रजिस्टर पयलींच सायन मारिल्लो आसता. लोक सकाळी उठता 3:00, 3:30, 4:00 रोजा धरपाक. म्हाका सांग आतांय लायट ना. लोक कशे न्हिदतले, कशे जेतले आनी कशे उठतले. वी आर फास्टिंग द होल डे फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग अँड दीस इज वॉट वी गेट. आणि फोन मारले येही फोन घेना जेही फोन घेना कोणूच फोन अटेंड करना. मेरा बात सुन पहला सुन हे कितें दिस इज द वे हाऊ टू टॉक टू द पीपल पब्लिक. कंटिन्यू म्हाका दिसता अबाउट 15 दीस जाले कंटिन्यू लायट डेली लायट वयता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.